मुंबई पत्रकार चलयेचेर केल्ले सामुहीक बलात्काराचे केशीन पुलिसांनी 5 आरोपींक धरल्यात। 5व्या आरोपीक पुलिसांनी आयतारा दिल्ली सावन अटक केली। ही केस आता चौकशे खातीर मुंबई क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। आरोपींक 30 ऑगस्ट मेरेन रिमांड दिला। कोर्टान ही केस फास्ट ट्रॅक करची आनी आरोपींक खर ख्यास्त जावची म्हूण देशभरांतल्यान सध्या मागणी चल्ल्या। बिरेस्तारा राती मुंबई महालक्ष्मीक एके बंद आशिल्ले मिलीत पत्रकार चलयेचेर सामुहीक बलात्कार केल्लो। 3 दिसां भितर पुलिसांनी 5 आरोपींक धरले। फाटल्या 24 वरांत धरल्या ते 3 आरोपीक रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार उबे केल्ले। बलात्कार करपी 5 जाण 18 ते 20 वर्सांचे। तांची नांवां कळ्यांत ती अशीं: कासिम बंगाली, चांद अब्दुल सत्तार शेख उर्फ मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद सलीम अन्सारी, सिराज रहमान उर्फ अशफाक, विजय जाधव उर्फ नानू। हे 5 जाणांनी ते चलयेचेर बलात्कार केलो। ते चलये बरोबर आशिल्ल्याक झाडाक बांदून घालो। हो प्रकार घडटना ते चलयेक तिचे आवयचो 2 वेळा फोनूय आयिल्लो, पूण तिका सोऱ्याची बाटली तोपपाचो भंय दाखोवन तोंड उगडूंक दिलें ना। स्वता ते चलयेन मुंबय पुलिसांक दिल्ली ही जबानी। हो प्रकार आयकून वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सध्या लोक तिडक उक्तावंक लागल्या। मुंबय पुलिसां कडच्यान ही केस आतां चौकशे खातीर क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। केस फास्ट ट्रॅक करून 5 जाणांक खर ख्यास्त जावची म्हूण सगळे कडच्यान मागणी जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 29 तारखेक पणजे आझाद मैदानावेले महासभे उपरांत खणी सुरू केल्यो ना जाल्यार केंद्र सरकाराच्या ऑफिसां चलपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान दिल्या। फोंडेच्या बस स्टँडाचेर जाल्ले सभेन ट्रकवाले, मशीन ऑपरेटर आनी आयटकाचे बावट्याखाला मायनिंग कामगार आशिल्ले। मायनिंगाचेर जागृताये खातीर गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट सध्या मायनिंग तालुक्यांनी सभा घेता। 29 तारखेक आझाद मैदानाचेर मायनिंगांतले लोकांची महासभा जातली। थंय लोकांनी मोठ्या प्रमाणात येवचें असो उलो फ्रंटान फोंड्या सभेत मारलो। हे सभे उपरांत मायनिंग सुरू जालें ना जाल्यार केंद्र सरकाराची गोंयची ऑफिसां बंद उडोवपाचो निर्णय फ्रंटान घेतला। आझाद मैदानाचो दरबार भरतलो, निमणो दरबार, आनी तेच्या उपरांत गोंयांत जी अराजकता आसतली, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें एक ऑफिस आमी गोंयांत चलपाक दिवचे ना हे पळयात। आमी लोकांच्या पार्लमेंटाक डिसिजन घेवपाची गरज आसा आनी म्हणून 29 तारखेक आमी गोंयचे पार्लमेंट गोंयच्या आझाद मैदानाचेर भरतले। हातूंत गोंयचो मुखेलमंत्री येतलो, हातूंत गोंयचे ओपोजिशन लिडराक आमी उलो केला यो म्हणून, सगळ्या आमदारांक उलो केला, खासदारांक उलो केला। जे राजकीय फुडाऱ्यांक मायनिंग सुरू जावचें अशें दिसता तांणी राजकीय भेद विसरून मायनिंग लोकां बरोबर आझाद मैदानाचेर महासभेक एकठांय येवचें म्हूण फ्रंटान उलो मारला। काँग्रेस पार्टी जी आसा ते पार्टीचे लीडर आमदार ते खुशाल मायनिंग बंद आहा अशें दिसता। आमी 29 सगळ्यांक उलो मारला। 29 बिरेस्तार, 29 ऑगस्ट सगळे बीजेपी आमदार, सगळे काँग्रेस आमदार, सगळे गोंयचे मिनिस्टर, सगळे ऑपोजिशन लीडर, सगळ्यांक। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कुंकळे NIT हाडपाचो सरकारान यत्न केल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी आदवोगाद जॉन मोंतेरो आनी हेर कुंकळकारांनी दिल्या। NITचो कुंकळकारांक कसलोच फायदो ना अशें मोंतेरो म्हणटा। कुंकळे आयिल्ल्या हुंवाराक लागून लुकसाण जाल्ल्या लोकांक सरकारान लुकसाण भरपाय दिली ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। कुंकळेच्या थळाव्या लोकांनी NIT खातीर जमीन ताब्यांत घेवपाक खर विरोध केला। गोंय विद्यापीठ वाठारांत हो प्रकल्प व्हरचो अशी मागणी आदवोगाद जॉन मोंतेरो आनी हेरांनी केल्या। गेल्या काँग्रेस सरकाराच्या हो NIT प्रोजेक्ट हाडूंक सोदताले तेन्ना पूर्ण BJP मंडळ आनी लोकल MLA पूर्णपणे सारको ओपोज करतालो, पण आज हो NIT प्रोजेक्ट कुंकळ्यांक जाय म्हणटा। हेजें कारण कितें आमदारान स्पश्ट करचें। लँड एक्विजिशन प्रोसेस करपाक गेल्या अवधी म्हणटा तांचे सगळ्यांच्यो जमिन्यो ड्रॉप केल्ल्यो आसात। कित्याक लागून? पण हांव गव्हर्नमेंटाक अपील करता, लोकल MLAकूय स्ट्रॉंग NIT स्ट्रॉंगली ओपोज जाल्ल्या कारणान तुमी ड्रॉप करचो आनी दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट करचो। जर तर तुमी मुखार गेले जाल्यार कुंकळ्यांक येता त्या दिसांनी तुमकां स्ट्रॉंग एजिटेशन कुंकळ्यांक हें फेस करचें पडटलें। हुंवाराक लागून लुकसाण जाल्ल्या लोकांक सरकारान लुकसाण भरपाय दिली ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी आदवोगाद मोंतेरोन दिल्या। जाता तितले बेगीन लोकांक कंपेन्सेशन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक जाता तितले बेगीन मेळचें। जर तर तांकां फूल बेनिफीट तर मेळोंक ना, फूल कंपेन्सेशन डॅमेज जाल्यार आतांच्या तर व्हॅल्युएशना प्रमाणे दिसा मदीं तर कंपेन्सेशन फूल दिना।
जाल्यार आय विल बी फायलिंग माय रिट पिटिशन अगेन्स्ट द स्टेट गव्हर्नमेंट. प्रुडंटा खातीर समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.